ती मडगांव हाऊसिंग बोर्डात 3 घरांचेर झाड पडले। मुखार फोन केलो आम्ही सगळी घरान आशिल्ली आणि घरान मातसो आवाज येता म्हणून भायर सरली पळय जाल्यार झाड सगळ्या घरांचेर आयले। आमचे किचन गेले, सायडीचो एक बेडरूम गेलो आणि फाटल्यान रूम आशिल्ले तेय गेले सगळे। कितली घर डॅमेज जाला सगळी? डॅमेज जातली 2-3 लाख जातले। आणि कोणाक घर डॅमेज जाला? आणि 2-3 घरां डॅमेज जाले। हांव टीव्ही पळयत बसलेलो तेन्ना आवाज येयलो झाड पडटा थंय कडे कडेन आनी हांव म्हाज्या फाटल्यान सगळें डॅमेज जालां। लॉस आतां सांगपाक शकना, काडून पळोवपाक तेन्ना कळटलें। हांव भितर आशिल्लें सायडीक गडो करता आवाज येता म्हणून पयलें झाड पडलें व्हडलें सायडीक आशिल्लें। मागीर आपूच जालें हांव रडोंक गेलें खूब। मागीर सगळें किचन सगळें बंद जालां, उगडूंक दार मेळना। कितलेशे लॉस जाले तें कशें कळटलें? दार बंद आहा तें किचनांत। कितें कितें मोडलें तुमचें? सगळें फ्रीज आसा भितर, वॉशिंग मशीन आहा, सगळें अशी गॅस बी सगळें सामान भितर सगळें आहा। आमगेले किचन रूम, फ्रीज आणि वॉशिंग मशीन आणि आमगे बाथरूम बिथरूम सगळें ते गेला। ताका 50 फाटी सांगला कट करपाक। हय कितल्यान संबुलाल सर तुमी कितले फाटी सांगला पता कट करून दिवं खांदे मार घरा पडल्यार त्रास जातले म्हाका केन्ना कट करून दिवना। आतां पळय पडला तेगे कितें करपाचें तुमी फोटो घेतला, तुमी कितें करपाचें कराय। आतां आमी फक्त कंप्लेंट केला तुमी कराय। पेर बाणावले सायलाचे झाड पडून लायटीचे खांबे आणि गाडी डॅमेज झाली। I was just driving, suddenly the pole fell. कोण होती व्यक्ती आशिल्ली? I was alone. I was coming from work. बायकाचे बुसलो पास पडलो आवाज येता म्हणून पयलीं हांव खूब जालो सारको समको भितर जालो। बाईक डॅमेज जाल्ली? बायक ते वयल्या पळय हालो हो मोडलो एक खांब पडला आनी मागीर ते गेला तो खांब मोड केला। 2 खांब मोडले? हांव एक उडी जाऊ मुखार बकरा मुखार बकर आमगे फ्रेंड मिस्कित न्हू तेगे प्रमोशन हांव पर्सनल हांव कातो तें म्हणून अंडरग्राउंड केबल जालो ना? अंडरग्राउंड हाली केबल जालो तो हुंजाण न्हू तो हाली येदो हें हाय पळय हाय टेंशन आनी हें हाय ते सगळें आमगेले घरान जालें ना घरान जातलो त्या टायमार तुका पडलो कितें दिसा हें पयलीं पंचायतीन बी हें पयलीं काट करपाक न्हू झाडां? पयलीं पंचायतीन म्हणजे कितें जाला प्रॉब्लेम हें आतां लोक आमी एक बार्बज आसतना एक लॉ पास केलो बार्बज चीफ मिनिस्टर आसतना लॉ पास केल्लो की कोणें तरी कंप्लेन केलें कलेक्टर ऑर्डर दिल्ली कातूंक लाय म्हणून आनी कलेक्टर घेवन हेळयताय थिंगा ती ऑर्डर फोलो केली जाय हें जायना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।